नमस्कार. असेंब्ली टॉक गोंय विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन चालू आसा. एकूण 18 दिसाचें अधिवेशन जवळ 14 दीस सोंपल्यात. फाल्यां प्रायवेट मेंबर्स बील ताजे नंतर निमाणे 4 दीस आसतले. ह्या अधिवेशनान वेगवेगळे विशय चर्चे केले. विरोधी पक्ष कमी आसूनय ताणें खडेगाडपणान कांय इश्यू मांडले, सरकारा कडल्यान जापो घेतले. आतां ताजें इम्प्लिमेंटेशन कशें जाता हें आमकां पळोवपाचें आसा. आज आरोग्य विशयक चर्चा जाल्या. काणकोणान जे किडनी प्रॉब्लेम जाले ते धरून ते इस्पितळान डॉक्टरांचो उणाव, अशे वेगवेगळे प्रश्न. वायनाड केरळांतल्या ह्या म्हत्वाच्या भागांत जाल्लें भूस्खलन, थंय मेल्ले लोक, अशे तरेची ट्रेजडी गोंयांत जावंक शकता काय कितें, आपत्ती वेवस्थापन आमचें कशें काम करता हाजेरय चर्चा जाली. म्हजे बरोबर आसा नीरज नायक आनीक असेंब्ली कॉम्प्लेक्सान आसा आमचे न्यूज एडिटर विश्वनाथ नेने. आमी सगळ्यान पयलीं विश्वनाथ नेने कडेन वतात. विश्वनाथ, आयकूं येता? हय सर, येता. ओके. म्हाका तुजे कडल्यान आयच्या दिसाचो थोडे भितर आढावो घेवचो तुवें, अशें हांव तुजे कडेन मागता. सर, आयच्या दिसा म्हणजे सकाळी क्वेश्चन आवर आमी जर पळयत जाल्यार आयज हेल्थाचे क्वेश्चन जायते आयले आनी तितून भितर जायत्या गजालींचेर उलोवप जालें. सगळ्यात पयलीं आमी जर पळयत जाल्यार चंद्रकांत शेट्टी आनी बिचोलेचें जे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा ते कम्युनिटी हेल्थ सेंटराचेर चड ताण येता आनी थंय डॉक्टर्सांची कमतरता आसा, स्टाफाची कमतरता आसा, अशा तरेचो प्रश्न उपस्थित केलो. ओटी जी आसा थंय ऑपरेशन थिएटर तिचो गुदांव जाला अशें भाश्य सुद्दां तेणी केलें. ह्या प्रश्नाचेर मागीर उलयतना आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे हाणें जाप दिली आनी सांगलें की स्टाफाची कमतरता आसा, हें बरोबर आसा. पयलीं जेन्ना ते हॉस्पिटल सुरू केल्लें तेन्ना थंय लागीं 4,000 पेशंट ओपीडी भितर अटेंड जाताले. ते आतां 6,500 मेरेन तेंची हें पावल्या, म्हणजे ओपीडी भितर लोक येतात. ताचेर मागीर जीएमसीचेर कशा तरेन ताण येता, म्हणजे विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी सांगलें की ह्यो ज्यो सीएचसीज आसा त्यो सारक्यो फंक्शन जायना किंवा थंय ह्यो अश्यो उणिवा आसल्या कारणान जीएमसीचेर ताण येता आनी तेका लागून मागीर ही सगळीं हॉस्पिटलां ही रेफरल हॉस्पिटलां जातात अशें ताणें सांगलें. तेका दिगंबर कामतीनूय जोड दिली. मागीर हाचेर उलयतना विश्वजीत राणे हाणें सांगलें की डॉक्टर्स जे आसा ते डॉक्टर्स कमतरता आसा ही गजाल ताणें मान्य केली आनी ताणें सांगलें की भायल्या राज्यांतले जे डॉक्टर्स आसा ते गोंयांत येवन काम करपा खातीर रेडी आसा, पूण ते खातीर जे पॉलिसी भितर चेंज करपाक जाय तो चेंज जो आसा तो केल्या उपरांत आमी राज्या भायल्या दोतोरांक ह्या आमच्या राज्यांत डॉक्टरची सेवा जी आहा ती तांकां करपाक मेळटली. ताचेर विरोधी आमदारांनी सांगलें की तशें जाल्यार तुज्या कायद्यान अमेंड कर आनी डॉक्टरांक येवं दी म्हणून, बिकॉज डॉक्टरांची कमतरता ही आसपाक जायना. मागीर मेडिसिनाचो विशय येयलो. मेडिसिन जे आसात ती कितली अवेलेबल आसा गोंया भितर. मागीर विश्वजीत राणे हाणें सांगलें की राज्यांत भितर मेडिसिन जे आसा त्या मेडिसिनांचो कसल्याच तरेचो उणाव ना. मेडिसिनां सगळी फूल स्टॉक जो आसा तो आसा. त्या भायर तांणी जायते इनिशिएटीव हेल्थ डिपार्टमेंटान जे घेतल्या, फॉर एक्झाम्पल फ्री इन्सुलीन आसत किंवा बाकीच्यो गजाली आसत. ताणें सांगलें आमी फ्री इन्सुलीन दिता, बट आमी फक्त इन्सुलीन दिवन रावना जाल्यार फ्युचरा भितर तो इन्सुलिनाचो टेक जो आसता तो कसो कमी जातलो हेजेर आमी रुग्णांक जे आसा ते मार्गदर्शन करता, वेळ टू वेळ तांकां गायड करता. सो सकाळचो क्वेश्चन आवर आमी जर सर पळयत जाल्यार ह्या हेल्थ सेक्टराचेरूच चड केंद्रीत आसलो. मागीर काणकोणा भितर जशें तुमी सांगलें की किडनीचे जे दुयेंती आसात ते मोठ्या प्रमाणात सापडटात. नंबर 1 काणकोण आसा, तेच्या उपरांत 3ऱ्या नंबराचेर सत्तरी आसा. सो हेजेर सरकार कितें करतले? इतले वर्ष सरकार सांगता की आमी तेजे अभ्यास करतले, तेचो अहवाल काडटले, पण अजून पर्यंत हेचेर ठोस अशें कारण फुडें येवंक ना. सो तेचेर भलायकी मंत्र्यान सांगलें की आपूण कमिशन जे आसा सेंटरा वांगडा उलोवन ह्या सगळ्या हेचेर परत एकदा स्टडी रिपोर्ट आपूण तयार करता आनी हेचेर विधानसभेत मागीर फुडल्या एका आपूण सविस्तरपणान विधानसभेन हेचेर जाप दिता अशें तरेचें आश्वासन सुद्दां आयज विश्वजीत राणे हांणी दिलें. सो सकाळच्या मायंडेर तर हे क्वेश्चन आवर जे आसात ह्या क्वेश्चनांचेर चड भासाभास जाली आनी मागीर सेकंड हाफाक हे आसा आतां डिमांड आसा ते म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे ते रिन्युएबल एनर्जी आसा तेंचे डिमांड चालू आसा. सो अशा तरेन आतां डिमांड चालू आसा. रिप्लाय मागीर मिनिस्टर थोड्या वेळान दितलो. हेल्थ परत आनी इम्पॉर्टंट एक्चुअली हे परत डिस्कस करप, कारण हेल्थ हो सामको गोंयांत आनी बारीक लोकां खातीर सामको इम्पॉर्टंट. आनी सेम परत इश्यू येता रेफरल हॉस्पिटल्स जाल्या, कारण डॉक्टर्स ना, व्हडली बिल्डिंगो व्हडली स्ट्रक्चर्स वाडून दवरल्या पण भितर डॉक्टर अवेलेबल ना, इक्विपमेंट अवेलेबल ना. आनी आयज विशेषतान सरळ सांगलें की शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स आसा. गोंयकार डॉक्टर हॉस्पिटलान गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान काम करपाक सोदना आनी ताजे खातीर शॉर्टेज आसा. पूण ही भरपा खातीर
खंय हाडटा तें कळना बेजिकली. न्ही हांव तुका तातूंत दोन म्हणटा. विली जेन्ना चीफ मिनिस्टर आशिल्लो न्ही, विली स्वता दोतोर, विलीचो कन्सेप्ट कितें आशिल्लो की गोंयान भितर इतलीं सगळीं हॉस्पिटलां, दर तालुक्यान एक हॉस्पिटल आसचें परस एक टॉप हॉस्पिटल आसचें, आनी सरकारा कडेन जो सगळो फंड आहा तोच फंड ह्या हॉस्पिटलाचेर घालचो. तें वेल इक्विप्ड करचें, तें टॉप करचें, स्पेशलिटी हॉस्पिटल आसचें. ना हो तो पयलींचो ओल्ड कन्सेप्ट जालो, पूण आतां कितें जालां, आतां पॉप्युलेशन खूब वाडलां सगळे कडेन. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे टायम इज अ व्हेरी क्रिटिकल फॅक्टर इन हेल्थ. बरोबर. थंयच्यान जीएमसी कडेन पावता मनीस वता. बरोबर. सो ताजे खातीर कांय बेजीक ज्यो हे आसा फेसिलिटीज त्यो बारीक बारीक कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ हॉस्पिटलान आसप गरजेचें. ओके. आनी इतलें इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रिक्ट जे पळय हॉस्पिटल आतां तूं म्हणटा खरें व्हडले स्ट्रक्चर्स बांदिल्ल्यात. म्हापशां, आजिलो, मडगांव, सावड्ड्या, कुडचड्या वयली बिल्डींग इतली ह्यूज बिल्डींग आसा, पूण थंय फॅसिलिटीज कांय ना. म्हणजे प्रत्येक आमदाराक न्ही दिसता की आपल्या एरियेन प्रचंड व्हडली स्ट्रक्चर बांदप, आपणें कितें तरी केलें. थंय मागीर जी पळय ताजें मेंटेनन्स जायना, ताजे थंय इक्विपमेंट्स, त्या इक्विपमेंट्साचें मेंटेनन्स आसता. एक्झॅक्टली. सो ह्यो प्रायोरिटी म्हणटा पळय ती प्रायोरिटी ना आमचे कडेन. आमकां प्रायोरिटी आशिल्ली लोकांक डॉक्टर थंय पावोवप, फॅसिलिटीज पावोवप, दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन बिल्डींग ह्यूज बिल्डिंग्स. एक्झॅक्टली. सो हें आतां परत तशें दिसलें आयजय बीन की मातशें ऑपोजिशन विशयाचेर मातशें चड मायल्ड अशें कशें दिसलें, मागीर खूश ताचे सारकें, आनी चड ताका ग्रील करपाक वचूना. आनी इवन अशें जातालें की म्हणटाले की तुका सीएम हेल्प करना असो तरेचो हें की तूं सीएम कडेन माग तें डिमांड कर. ओके. आनी तो तुजे आडान दवरता काय कितें असो तरेचो हे सूर आशिल्लो विरोधकांचो. ना पूण दोनूय भशेन न्ही आमकां हो एक भायर न्ही एक परसेप्शन निर्माण केला की सीएम आनी हेल्थ मिनिस्टर हांचे भितर एक द्वंद्व आसा म्हणून, आनी पोस्टा खातीर तांचे भितर एक कॉम्पिटिशन चलता म्हणून. पूण म्हाका दिसलें तें हालींच्या तेंपान तूं एक जर फाटल्या 6 म्हयन्याचो जर अंदाज घेत न्ही जाल्यार आतां म्हाका दिसता हे सगळे एकूण राजकीय वेवस्थेन आतां मान्य केलां की हो सीएम ह्या टर्माक उरतलो. सो आतां कोणाय जर कॉम्पिटिशन करतात, कोणाकय जर कसली पदां जाय म्हाका ती दिसता मेळना. कारण निमाणें लोकसभा इलेक्शनाच्या नंतर, ताजे पयलीं विधानसभा इलेक्शनाच्या नंतर एक मेसेज गेला, आनी केंद्राचो पळय जो एटिट्यूड आहा हायकमांडाचो तो आसा की तो सीएमाचेर ते वायट दिसपा सारकी तरी परिस्थिती ना. सो प्रमोद सावंत सो जरी ऑपोजिशनान जरी तांचे भितर कुरबुरी निर्माण करपाचो प्रयत्न केलो, तांचे भितर दोशी घालपाचो प्रयत्न केलो, तरी ते फक्त वर्तमानपत्रान येता आनी तितले पुरते तें आसा. म्हाका दिसता आतां विश्वजीत राण्याकय एक कळ्ळां की ह्या टर्मान भितर कांय बदल जावपाचे नात, आनी बदल जावपा खातीर जे पळय हात पांय हलोवपाक तेंय करपाची गरज ना. सो ताणें म्हाका दिसता आतां तो आपल्यालें काम करीत वता, सीएम आपल्यालें काम करीत आसा. सो दोगूय जाण त्याच एरियेंतले, एकाच एरियेंतले दोगूय जाणांक एकठांय काम करपाचें आसा, आनी म्हाका दिसता दोगूय जाणांनी काम केलें जाल्यार गोंयचें बरें. आनी एक गजाल खरी की हेल्थाक जेन्ना पळय फंड डिस्ट्रिब्यूट करतात तेन्ना सेंट्रला कडेन फंड येतलोच. फॉर एग्जाम्पल कॅन्सर रिसर्च, कॅन्सरा खातीर गोंयांत आतां सुविधा जायच, ताजे खातीर अशे तरेचे सुपर स्पेशलिटीचे हॉस्पिटल बांदलां, ताजें क्रेडीट विश्वजिता वता. सो ताणें हेल्थान भितर कांय गौरव गजाली केल्यात. आनी हे तूं जर हालींच्या स्पेशली भितर खूब इम्प्रुवमेंट आयला. एक्झॅक्ट. सो हालींच्या तेंपार जर तूं रिव्यू घेत न्ही आमचे आजूबाजूची जी पळय महाराष्ट्रा पळय न्ही, महाराष्ट्रान कोंकणान भोवतेक सगळे लोक गोंयचेर डिपेंडंट आसात. ते परत कोणी ती बायल सापडली एक फॉरेन ती काडली गोंयांत हाडली. सो हे सगळे जे पळय आसा हाजो हेतू एक आनी हाजो उद्देश जेएमसी आपल्यालें काम बरें केलां, दोतोर कमिटेड आसात, दोतोर बरे आसात. फक्त एक कितें न्ही गोंयच्या दोतोराचें आमी कितलेंय म्हणून गोंयचे दोतोर बरे गोंयचे मेडिकल कॉलेज टॉप. आमचे निमाणें कशें आसता मेडिकल शिकले म्हणून जायना, तांकां एक्सपोजर कितलें मेळटा. कशें आसा बॉम्बेन भितर कॅन्सराचे शेकड्यांनी तरेचे प्रकार आसात. अशे प्रकार गोंयच्या लोकांनी आयकूंकच ना, गोंयच्या दोतोरांनी सुद्दां. मुंबय सुद्दां दोतोर अशे तरेचे सामके रेर अशे कॅन्सर पळोवन म्हणटात की 1000 असलो एक मेळटा, पूण तांकां तो एक्सपोजर आसा. कळ्ळें तुका, फाट दुखल्यार सुद्दां कॅन्सराचें हें येता, पूण आमी दुर्लक्ष करतात.
दोतोरांक ते खबर आसपाक जाय न्ही की एक फाट दुखी खातीर जर एक पेशंट दोतोरा मेरेन गेलो जाल्यार त्या दोतोरान ताका वेगवेगळे ऑप्शन तपासपाक जाय. तो फिजिओथेरपीच करपाक लायलो जाल्यार 2 वर्सां वता तो व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्रिटिकल इन फॉर कॅन्सर अँड फॉर लॉट मेनी अदर. तितलो हय, फक्त कॅन्सरच न्ही बाकीच्याय दुयेंसां खातीर अर्ली डिटेक्शन. सो दोतोरांक एक्सपोजर मेळप. सो ही एक विश्वविद्यालय ती कल्पना म्हाका आवडिल्ली. भायले सुद्दां दोतोर हांगा तांकां इनवॉल्व करप. दुसऱ्या रुल्स इट कॅनॉट अपॉइंट आउटसायड डॉक्टर्स. सो ते कितें तरी चेंजीस करपा जाय म्हणटो करात न्ही करपा जाय. दुसरे तुमी जर इमिजिएटली हें हाडपाक शकता खंयच्या गोश्टीचेर आनी ऑर्डिनन्स हाडून हें करपाक शकता जाल्यार ही बारीकशी गोश्ट करपाक. दुसरे बाकीच्या जी प्रगत हॉस्पिटल चेन्नय आसा, बेंगलोर आसा, दिल्ली आसा आनी मुंबय आसा, हांचे कडेन जर तुमी जर बरें जर टायअप करत न्ही तर ते दोतोर हॉस्पिटला कडेन टायअप केला बरोबर. सो हो प्रोसेस जर चालू उरलो आनी आपले बरे ऑफिसीस यूज करून गोंयांत येवपाक कोणाकय आवडटलें न्ही सुटयेन तांकां ह्या दोतोरांक आपोवन हाडून गोंयचे गोवा मेडिकल कॉलेजीन तांकां ट्रेनींग आसपाक जाय. सो हो प्रोसेस गोंयांत जर करत न्ही जाल्यार मेडिकल सुविधा आनी इल्ल्यो बऱ्यो जावंक पावतल्यो आनी मेडिकल सुविधा मेळपाक जाय गोंयांत. कारण गोंय आमी उच्च शिक्षीत म्हणटात. गोंय आतां सारकें इज लायक कोणाक एक वेस्टर्नांतलो एक कंट्री सारकी एक्झॅक्टली. सो आनी हांगचे प्रायवेट हॉस्पिटलां परस गोवा मेडिकल कॉलेज इज बेटर न्ही. खूब जाण प्रायवेट हॉस्पिटलाचो प्रेशर आसता लक्षांत धर की तुमी ही सुविधा दिनाकात, तुमी हें इक्विपमेंट हाडनाकात जाल्यार आमी कितें करतले काय म्हणून. पूण निमाणें गोवा मेडिकल कॉलेज जेन्ना चड इक्विप जातलें तेन्नाच ते लोकांक सामान्य गरीब मनशाक मदत करूंक शकतले न्ही, पावूंक शकतले तांकां. खूब प्रेशर ही आतां गोंयांत भितर आमी पळयलात कितलेशे शहरांत ल्हान 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 हॉस्पिटलां तयार जाल्यात. हांव पयर मडगांवच्या एका हॉस्पिटलांत गेलो, तुका एक दिता सगळे रूम फूल, मोठ्या प्रमाणाचेर फूल आनी तांचे कडेन परमनंट डॉक्टर ना. डॉक्टर येतात वतात. सो हाजो अर्थ असो की गोंयांत भितर मेडिकल कॅर अजुनूय सरकारी लेवलाचेर मोठ्या प्रमाणाचेर सुरवात करपाक, डॉक्टर्स निर्माण करपाक खूब स्कोप आसा. लोक हेल्थ कॉन्शियस आसा. बारीक कितें जाल्यार आमी डॉक्टरा कडेन वता, बाकी कडेन घडना. एक्झॅक्टली. सो म्हणून आनी बारीक आनी व्हड दुयेंसां हालीं दुयेंसां खूब वाडल्यात. आमकां न्ही अंदाज येना पूण गोंयकारांच्या लायफस्टायली खातीर खूब तूं म्हणटालें तें खरें की विल्फ्रेड डिसूजा जे पळय चिंततालो आनी आमी कांय तेन्नाचे विचार घेवन जे बशिल्ले ते तूं म्हणटालें तें सामकें खरें. सामकें डेमोग्राफी चेंज जाल्या, हेल्थ प्रॉब्लेम जाल्यात, आमचे लायफस्टायल पयशे आसा. लोक म्हणटा आमकां आपूण आपणाक ती न्ही, आय एम रेडी टू पे, आपल्याक सर्विसीस जाय. एक्झॅक्टली. सो ही वेवस्था जर तालुका लेवल आनीक डिस्ट्रिक्ट लेवल जावचें, फक्त रेफरल हॉस्पिटल म्हणटा काम करचें न्ही. आनी अशे तरेचे दोतोर जर कितें करता जाल्यार तांकां जाप विचारपाची यंत्रणा सरकारान करपाक जाय. आनी तें म्हाका दिसता विश्वीत राणे करता. विश्वीत राणेचें न्ही एक ताजे वर्किंगाची एक जर स्टायल जर पळयत न्ही ताका दोतोर भितात. जे पयलीं दोतोराक कांय न्ही करताले, मंत्र्याक कितें कोण खाता, आमी हें अशे तरेचे. पूण विश्वीत राणे हेच सावन आमी पळयलां की ताजी एक जरब निर्माण जाल्या. ताका ताजें आयकतात कारण तो कांय एग्जाम्पल दिली. आपणे फोंड्या डॉक्टराक सस्पेंड केलो म्हणून, टर्मिनेट केलो बिकॉज ही वॉज चार्जींग मनी. गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत लोकां कडेन पयशे घेतालो म्हणून. दुसरी हेल्थाची आनी एक विशय म्हणटा तो काणकोणचो विशय किडनी, तो फाटली 30 वर्सां जालीं. एक्झॅक्टली. हो विशय हांव आतां असेंब्ली कवर करता फाटली आतां मिनिमम 30 वर्सां. प्रत्येक असेंब्लीन तो येता. अजून पर्यंत आमी ते डिटेक्ट करपाक शकना, अजून पर्यंत प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक शकना. आनी खरेंच सिरियस प्रॉब्लेम आसा. फिगर्स पळयत न्ही जाल्यार प्रत्येक 442 मनशां फाटल्यान एक किडनी पेशंट आसा काणकोण तालुक्या भितर. बाकी कडेन आसा 1800 हाजे फाटल्यान आसा. सो इतलो सिरियस एक्चुअली काणकोण आसा. पूण ते अजून पर्यंत आमी हें करपाक शकना. म्हाका अजाप दिसता कित्याक करपाक शकलो ना. कारण निमाणें पळय हो प्रश्न उदका कडेन संबंदीत आसतलो अशें दिसता. अशें म्हणटात. आनी उदका कडेन जाल्यार अशे तरेचे प्रसंग न्ही नॉर्थ इंडियान खूब सापडिल्ले की किडनी इश्यूज. आनी मागीर काडलें की एक्सेसीव यूज ऑफ ग्रावंड वॉटर, जे पळय बोरवेल मारल्यात, कूपनलिका मारल्यात, तांचे पळय चड एक्सटेन्सीव जर तुवें काडले न्ही जाल्यार खंय किडनी प्रॉब्लेम जाता. पूण काणकोणा असो प्रश्न आसा काय कितें? कितें तरी एक हें म्हणिल्लें कसलें तरी हें तातूंत भितर चड मायक्रोटॉक्सिन्स म्हणून आसता म्हणून हातूंत भितर उदकान काणकोणच्या. एक रिपोर्ट तयार केल्लो 2010 त्या स्टडी प्रमाणे ते. पूण आतां रिसर्चर म्हणटा की आपूण डायरेक्टराक दिल्ली धाडटा
आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडच्यान आपूण एक कमिटी हाडटा हांगा आनी ते रिसर्च करपा खातीर हें खूब पयलीं जावपा जाय आशिल्लें एक्चुली रिपोर्ट हाजे फुडें करपा आसा आमी हांगा हाडटा म्हणजे आमी सदां म्हणटा न्ही सरकार इज ए कंटिन्युअस प्रोसेस हय सो तो कंटिन्युअस एक रिसर्च एक थंय एक ल्हानशें रिसर्च सेंटर आसपाक जाय थंय आसा जाल्यार आनी कारण एक आसूं किंवा दोन आसूं पूण तूं म्हणटा तशें दर 500 लोकां फाटल्यान जर एक पेशंट जर मेळटा आसत जाल्यार इट्स ए सिरियस केस आनी सरकारान ताजे सिरियसली कारण निमाणें कशें आसा जाणा एक अशे तरेचें दुयेंस जाता न्ही ते गरीब लोकांक चड त्रास लायक ठरतात जो पळय मातसो पयशे वेल टू डू मनीस आसा तो वता ट्रिटमेंट घेता आनी सुरवातेच्याच लेवलाचेर ते सोंपयता गरीब लोकांक ते खूब उसरां कळटा आनी ताजो ताका मागीर चड मागीर ताजी चड डायलिसीस एक्चुली ताणें सोल्युशन कितें काय गव्हर्मेंटान काडलां की थंय डायलिसीस सेंटर्स ओपन करपाची म्हणजे रूट कॉज आमी सोदून काडचे परस थंय डायलिसीस म्हणजे ते जायच सर डायलिसीस परिस्थिती इतली बिकट जायच सर आमी लावपाचें आनी मागीर दॅट इज नॉट अ सोल्युशन नॉट ए सोल्युशन लोकांनी सरकारान खूब सुरवातेक सामकें मुळान वचून लोकांक तो न जावचो कारण डायलिसीस करपाक सरकाराक चड खर्च ताई परत एक रिसर्च युनीट सुरू करात थंय सारकें मुळा कडेन वचत ताजें कारण सोदत आनी ट्रिटमेंट करात प्रायोरिटीचेर एक गोश्टी जावपाक जाय आशिल्ल्यो इतली वर्सां आमी गेलीं आतां तरी जावपाक जाय ही गोश्ट सामकें खरें फुडलो प्रश्न आयलो तो म्हाका दिसता हें मरे डिजास्टर मॅनेजमेंटाचेर भरपूर डिस्कशन जालें आनी खास करून इन द लायट ऑफ पयर हांगा वायनाड जे लँडस्लायड जाल्यो अशें दिसलें की खूब सिरियसनेस लोकांक कळपाक लागल्या आनी एमएलएंकय खूब सिरियसनेस कळटा सो आमी ह्या आमचो परत आमी ताका सांगिल्लें विश्वनाथ आयकूं येता आमी मेडिकल सर्विसीस ताजे प्रमाण ताजी क्वॉलिटी हाजे बद्दल उलयले आनी आतां आमी विशय सुरू केल्लो तो आपत्ती वेवस्थापन ह्या विशयाचेर ताजेर आज खूब चर्चा जाली तर तूं आमकां एग्जॅक्ट सांगूं शकता ह्या चर्चेचो सूर कितें आशिल्लो सर चर्चेचो सूर म्हणजे आयज जे वायनाड आमकां परिस्थिती दिसता तशी परिस्थिती गोंया भितर जावपाक शकता अशें जायते आमदारांनी आयज भाश्य केलें हेजें कारण म्हणजे जायते कडेन आमी पळयत जाल्यार डोंगर कापणी सुरू आसा जायते कडेन वचत थंय लोक डोंगर कापणी करतात बिल्डिंगे बांदतात तेजे उपरांत आयज उल्लेख परत आयलो तो म्हणजे हांगासर मारुती गडार आल्तीन भितरचे एक मातशें आमकां लँडस्लायड कशी जाली तेचो सुद्दां जो आसा तो उल्लेख जालो सो जावं विरोधी पक्षाचे आमदार आसूं किंवा आमचे सत्ताधारी पक्षाचे आमदार आसूं सगळ्यांनी आयच्या दिसा हो हुस्को उक्तायला की गोंयचे वायनाड हे जावपाक शकता आनी ताचेर मागीर भाश्य करतना मुख्यमंत्र्यान सुद्दां सांगलें की हय की वायनाड जें घडलां तें आमच्या खातीर एक सिग्नल कशें म्हणून आनी ह्या सगळ्या हेचेर नियंत्रण हाडपाक जाय ह्या सगळ्या हेचेर आमचे जे डोंगर कापणी बी जाता हेचेर सगळ्याचेर नियंत्रण हाडपाक जाय अशें विधान खुद्द मुख्यमंत्र्यान सुद्दां केलां आनी हेचेर असेंब्ली सेशन सोंपले उपरांत आपूण संबंधीत अधिकारी जे आसात WRD PWD TCP ह्या सगळ्या अधिकाऱ्यांची एक जॉयंट बसका आपूण घेतलो आनी हेचेर फुडली दिशा कितें आहा ती आपूण ठरयतलो अशें विधान मुख्यमंत्र्यान ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस जे आसा ते आयज केला सर तेजे उपरांत सर आनी एक क्वेश्चन आयज इम्पॉर्टंट रेज जालो तो म्हणजे प्रेमेंद शेट हांणी काडलेलो तो म्हणजे पंचायती भितर सेक्रेटरी किंवा स्टाफ हे लेट येतात लोकांक थंय रावचें पडटा कितलोसो वगत तरी ते येनात ताचेर मागीर मंत्र्यान सांगलें की बायोमेट्रीक सिस्टम आमी जी लागू केल्ली ती पंचायत सेक्रेटरी आनी कर्मचाऱ्यांनी चड आमकां सहकार्य करूंक ना म्हणून ती फेल थारल्या आनी फुडल्या येणाऱ्या 6 म्हयन्याच्या भितर आमी AI यंत्रणा जी आसा ती AI यंत्रणा ह्या पंचायती भितर कार्यान्वीत करतले जेणे करून एक्झॅक्टली सचिव किंवा बाकीचे कर्मचारी आहात ते केन्ना ऑफिसान येयले तेंच्यांनी काम कितें केलें तेंचो वर्कलोड कितें आशिल्लो ही सगळी हो सगळो डाटा जो आसा हो त्या सिस्टमीक लागून मेळटलो अशें विधान सुद्दां मुख्यमंत्री मोहीन गुदिनो हाणें आयज सभागृहांत केला ओके थँक्यू वायनाड इशू चर्चेक आयलो ही एक बरी जाली आनीक पूण कितले मेंबर हजर आशिल्ले आमी आमचो विश्वनाथ आयकूंक येता विश्वनाथ हें सांग वायनाड हातून जे पळय 200 लोक मेल्यात तांचे संदर्भान आज श्रद्धांजली ओपली विधानसभेन त्या वेळार श्रद्धांजली ओपपाक खूब कमी वांगडी हजर आशिल्ले अशी चर्चा चल्ल्या
सर तशें सगळे कोणूच नाशिल्ले अशी परिस्थिती ना. आशिल्ले ऑपोजिशनाचे लोक आशिल्ले, रुलिंगाचे थोडे आशिल्ले, थोडे एबसेंट आशिल्ले. तशें आमी जर पळयत चल जाल्यार डिमांडाच्या वेळार सुद्दां आतां डिमांड चालू आसा. कांय वेळा पयलीं अर्दे सभागृह हे खाली आसा, जावं ते रुलिंगाचे आसूं किंवा ऑपोजिशनाचे आसूं. अर्द्या पेक्षा चड थोडे मोजके आमकां जे आसा ते आमदार डिमांडा वेळार चड कमी दिश्टी पडले. बट वायनाडाच्या वेळार मातशी उपस्थिती आशिल्ली. ओके. बेल बी मारता ते केन्ना बेल मारून आपयता कोरम जावना म्हणून. कोरम ते खाली डिव्हिजन मागचें पडटा ना. कोरम जर नासत न्ही, लोक कमी जालो न्ही, आमकां जर कोरम नासत जाल्यार बेल मारून सगळें आपयता या म्हणून. वायनाडा संदर्भात एक गंभीर चर्चा जावपाची गरज आसा, गोंयांत जावपाची गरज आसा. शास्त्रीय लेवलाचेर जावपाक जाय, सरकारी लेवलाचेर जावपाक जाय, आमदारांक ते संदर्भात प्रशिक्षण दिवपाची गरज आसा. लक्षात घेयात केरळाक हें जें पळय चल्लां ताजो जो पळय कितें आवाठ मेळटा न्ही, 1950 खंय तें कुचकुचीत रान आशिल्लें. ताजे नंतर थंय कॉफीची गार्डन सुरू केली, वेगवेगळे मसाल्याचे पदार्थ सुरू केले, थंय टुरिजम सुरू जालें आनी रानां सगळीं कापल्यात. आतां थंय परिस्थिती सांगता 1918 सावन थंय दरडी कोसळत आहात. 1918 जो पळय पावस पडलो तेन्ना जवळ जवळ 4,500 दरडी कोसळिल्ल्यो, वेगवेगळे 4.5 घडणुको घडल्यात. दरडी 4,500 दरडी कोसळ. सो दीस इज ए धोक्याची घाट. आनी काल जो पळय पावस पडलो न्ही पयर, तो कसो त्या दोंगराचे वयर जे पळय उदक निर्माण जालें तें इतल्या लोटान सकयलें की ताजें उदक देंवपाचो पळय जो मार्ग आशिल्लो तो सोडून न्हंयो जेन्ना उपाट व्हांवतात तेन्ना ती दिशा बदलतात. तशेंच जाल्यान ते वेगवेगळे कडेन गेले, गांवचे गांव उद्ध्वस्त जाले. आज कांय गांव ते पळोवपाक मेळनात. सो हें हाजे पयलीं हाजी इशारो दिल्लो की थंय दरडी पडूं शकतात, थंय उपाय घेयात. तें जायना. थंय मरे रबर प्लांटेशन्स फाटलो पळय आजच हांव एक अहवाल वाचतालो, हांव ताजेर एक आयतारा खातीर लेख बरयता. सो फाटलो जेन्ना पळय तेन्ना 2018 पळय जेन्ना मोठे दरडी कोसळून पयले 70 मागीर 90 लोक मेले. सो 2018 अश्यो इतल्यो घडणुको जाल्या. 2018 ते 2021 कितलेशे लोक मेल्यात. आनी ताजें कारण कितें, रबर प्लांटेशना खातीर न्ही जें कितें रान आसता तें कापतात, मागीर रबर प्लांटेशन ठरावीक अंतरान कापून उडयतात, नवीं झाडां रोयतात. सो ताजे खातीर जी पळय पॉन्ड्स तयार करतात, उदक दवरपाचें, ताजी सिस्टम चुकल्या. एक्झॅक्ट. आनी कितें जाता, हो जो पळय पर्वत आसा, हे जे पळय सबंद दोंगर रांग जी पळय पश्चिम घाट, हो पूर्ण संवेदनशील. अजुनूय शास्त्रज्ञांक अजून पत्तो लागना की दरडी कश्यो कोसळटात. पयलें कारण दितात झाडां मारल्यात मोठ्या प्रमाणाचेर. दुसरें थंय रावपाक पळय कामगारांक पळय घरां तयार केल्यात, ती दोंगर कापून केल्यात. पालसणी जेन्ना कापतात तेन्ना थंय उदक उरता, उदक उरतकीर ते पळय खडपात, ते भुसभुशीत जाता. माती आनी खडक मेळून सकयल येता. पळय आतां आज जेन्ना गोंयच्या संदर्भान जेन्ना धोका आमदारान निर्माण केलो, गोंयांनी अशे तरेचो 2018 आनी 21 70 भितर अशे तरेचे घडणुको घडल्यात. थंय माती आनी मोठे खडप एकठांय जावन 70च्या कितलेशा भागान वयल्यान पडले आनी म्हादयच्या देगणांनी पूर्ण असुरक्षितता निर्माण जाल्या. थंयचे दोंगर पूर्ण भुसभुशीत जाल्यात. आतां हे भुसभुशीत जाले ते दोंगर 2-3 कारणांक लागून. अति पावस पडलो. दुसरें, थंय जे पळय मागीर जे पळय अभ्यास जालो त्या प्रमाण वयरची रानां कांय पट्टेच कापून उडयल्ले आहात रानाचे. ताजे फोटे आज हांवें पळयल्यात, एरियल फोटे जे आहात ते स्वता हांवें पळयल्यात. आनी थंय ही जी आपत्ती घडटकीर 2021 गोंयच्या वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटान टीम धाडून थंयचो कितें अभ्यास केल्लो ताजो अहवाल सुद्दां म्हजे कडेन आज आसा. म्हजे लेखा खातीर आज तो अहवाल पळोवन हांवें तो वाचलो. तांणी कांय सजेशन्स केल्यात. आतां ही सजेशन्स तातूंत भितर कांय प्रायवेट मेंबरूय आशिल्ले, सगळे गव्हर्मेंट नाशिल्ले. तांणी जे पळय सजेशन केलें ताजे मुखेली आशिल्ले चीफ सेक्रेटरी सुद्दां. आतां तांणी पळय जे कितें सुचोवणी केल्यात ताजी इम्प्लिमेंटेशन जालां काय कितें. कारण थंय कशें आसा पश्चिम घाटान 2-3 तरेन अति पावस आतां पडटलोच. पळय आतां केरळाक जो पळय पावस पडला ताजी एक तुका म्हायती दिता हांव. जवळ जवळ 200 ते 250 मिलीमीटर पावस पडला. तितलोच गोंयांनूय पडला.
लक्षात घ्या जुलै म्हयनो हो अजून पर्यंतचो रिकॉर्ड आनी म्हजे कडेन पावसाची जी टक्केवारी 125 वर्सां भितर बरी पडला एक्झॅक्टली रिकॉर्ड आनी 200 ते 250 जेन्ना पावस पडटा मिलीमिटर तेन्ना पश्चिम घाटाचें कितें जालें आसतलें तें लक्षात घे आमी ऑलरेडी झाडां मारल्यात थंय उजो लावपाचे घडणुको घडटात थंय मोठ्या प्रमाणाचेर कल्टिवेशन केलां ते मोठ्या प्रमाणाचेर घरां कन्स्ट्रक्शन जाल्यात आनी अजुनूय हे आतां दोंगर कन्वर्ट करपाचे नदरेन कांय हालचाली सुरू जाल्यात सो हें एक डेंजर तें थंय झाडां तुमी मारून उपकारचे नात दुसरें आनीक एक अहवाल आसा जोय म्हजे कडेन आहा तो म्हणटा की शास्त्रज्ञांनी कांय वर्सां पयलीं पश्चिम घाटाचो अभ्यास केल्लो ते म्हणटात एका अर्दान अरबी समुद्र पश्चिम घाटान मदीं जो पळय आमचो प्लेन्स आसात प्लेटो आसा ते तातूंत भितर भूकंप प्रणव अशे एरिया आसात भूकंप जर जालो फाल्यां पश्चिम घाटाच्या एरियेन जाल्यार कितें जावंक शकता हाजो विचार करूं नजो पश्चिम घाट हो पूर्ण संवेदनशील आतां माधव गाडगीळ येता माधव गाडगिळान कांय स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेंटेशन केल्लें थंय नो डेव्हलपमेंट झोन डिक्लेअर करात ताका काडलो सगळे सही राज्यान ताका विरोध केलो काल आमी हाचेर उलयल्यात सही राज्यान विरोध केलो मागीर कस्तुरी रंगन अहवाल आयलो कस्तुरी रंगन अहवालांतलें सुद्दां इम्प्लिमेंटेशन करूं ना तांणी सांगिल्लें ताजे संदर्भात फक्त 4 नोटिफिकेशन काडल्यात जी अजुनूय राज्यां विरोध करतात केरळ विरोध करतात गोंयान भितर वाघ्य प्रकल्प जावपा जाय कारण ताका लागून ऑटोमॅटीक रानांचेर राखण येतली ताका लागून ऑटोमॅटीक पश्चिम घाट राजकारणाक हे फक्त रिपोर्ट घेवपाचे ते भितर बंद करून दवरपाचे ते इम्प्लिमेंट करपाचे न्हू तांकां रानां कापत रावपाचें आसा तांकां लँड कन्वर्ट करत रावपाचें आसा एक्झॅक्टली आनी आतां सगळीं आमी त्या आयज उलयल्या पळय ते ताजें लँड कन्वर्ट कोणूच उलोवना मेन म्हणजे दोंगर कापी सद्या पळय हिल कटींग जें जाता लास्ट स्केलाचें जाता गोंयान एक्झॅक्टली तें बंद जायना कारण ते प्रत्येकाचो इंट्रस्ट भितर गुंतलेलो आसा सामकें आनी आमदार म्हणटकीर म्हाका न्ही पयलें दिसता अशें की तांकां कशें तरी करून पयशे करून खूब पयशे खर्च करून निवडून येवपाचें आहा सो हें जेन्ना पळय घडटा राजकीय पक्षाक चड पयशे करून दिसतात पयलीं कांय इंडिव्हिज्युअल करताले आतां पॉलिटिकल पार्टी करतात सो भंय कितें की अशे तरेचें जेन्ना राजकारण चलता तातूंतल्यान पयशांचें राजकारण चलता कन्वर्शन जमीन एक तेंपार आमी दर्यावेळ सगळी कावर केली आतां उरलं कितें आतां उरला फक्त दोंगर ते ताजेर आतां नजर पडल्या आनी ही काकदृश्टी गोंयाक काबार करतलो कारण भंय आहा केरळाक इतले लोक मेले 200 कशें पळय केरळाक पयलीं 2018 मेळे 70 लोक 2021 मेले 90 लोक आतां एकदम 150 275 जाले आतां ऑलरेडी एक्झॅक्टली सो दुसऱ्या अर्दान आमी पळयतात गोंयची वतात कर्नाटकांनी तेंच घडटा पश्चिम घाट हो इस्रोन दिला न्ही इस्रोन रिपोर्ट दिला की दोन्ही जिल्ले आहा ते सेन्सिटीव आसा एक्झॅक्टली इस्रोचो रिपोर्ट म्हजे कडेन आशिल्लो एक्झॅक्टली सो आनीक आमी हे कांयच करपाचें ना आनीक आज आमी हाजोय रिपोर्ट छापला वायनाड घडणूक घडटकीर स्वता आमचो पळय जो शास्त्रज्ञ माधव गाडगीळ हाणें परत सांगलां गोंयान दोळे उगडपाक जाय गोंयान लक्ष दिवचें पडटलें गोंयान एका अर्दान अरबी समुद्र ताचें तापमान वाडटा तापमान वाडलें की कुपां काळी कुपां जी पावसाची कुपां निर्माण जातात आनी येदी व्हडली कुपां जाल्यार निर्माण येदो व्हडलो घसघशांनी पावस आनीक दडको एका अर्दान वादळ आनी पावस हे निर्माण करता अशे तरेचे अरबी समुद्र दुसऱ्या अर्दान भुसभुशीत जाल्ले ठिसूळ जाल्ले आमचे दोंगुरल्यो परफेक्ट सिच्युएशन फॉर दिस कायंड ऑफ एक्झॅक्टली वीच इज व्हेरी ट्रॅजीक भयाकूळ सो म्हाका दिसता हे आनी आज न्ही हांव एका सेमिनाराक वचून आयलो रवींद्र केळेकराचें पर्यावरण आनी सैमाचो मोग असो एक विशय म्हाका दिल्लो ताणें वाचत फाटल्या 70 वर्सां पयलीं तो मिर्ग नांवाचें एक साप्ताहीक काडटलो वर्धाच्यान थंय ताणें बरयलां मायनींग कशे तरेन चलतलें आनी फुडें कितें जावपाचें आहा तें तो म्हणटा जमीन आमी सांबाळून दवरची पडटली आमचे दोंगर सांबाळचे पडटले अरबी समुद्राचेर ताण दिनाकात हे 70-50 वर्सां पयलीं आमचे लेखक विचारवंत जे द्रश्टे आशिल्ले एक विजनरी आशिल्ले तेणें बरयताले ताचे कडेन कोणें लक्ष दिलें ना आज आमी बरयतात सतत अजुनूय आमी शाणे जायना म्हाका दिसता की आमी एक निमाणें एक मागणी करून हें करया अशे तरेचे आतां राजकारण्यांनी जे जबाबदार आहात तांकां शिक्षा करपाची तरतूद आतां कितें तरी जावपा जाय म्हाका दिसता लोकांचो एक प्रेशर येवपा जे राजकारणी अशे तरेचे विध्वंसाक जबाबदार आसात तांकां तांचेर खर
कारवाय करपाक जाय कायद्यान अशे तरेची एक तरतूद आसची. अधिकारी वावडे फसतात म्हणजे हाजे फाटल्यान जी पळय शक्ती आहा ती राजकारण्याची आसता, हाजे फाटल्यान जी शक्ती आहा ते अशे नेते मंत्री हांचे आसता. एक्झॅक्टली. म्हाका दिसता फक्त तांकां उडोवन न्ही आनी ते पयशे करून जिखूनय येतात. म्हाका दिसता अशे तरेचे जावची पडटली क्रिमिनल की जे राजकारणी अशे तरेचे कायदे करतात, अशे तरेचे दुर्लक्ष करतात तांकांय बी आमी धरतले. आनी इतल्यान आमी ही कार्यावळ सोंपोवया. आज म्हाका दिसता कांय अशे सडेतोड चर्चा आनी कांय एक जी गोंयच्या हिताचे नदरेन, गोंयच्या फुडाराचे नदरेन जे पळय कितें मुद्दे आहा ते आमी उलयल्ले आहात. पळयत रावात गोमंतक TV.